पेडण्या आंबेडकर गार्डनात बसोवपाचो आशिल्लो नवो बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो लोकांक मान्य ना। पुतळो खंय आंबेडकरा भशेन दिसना, तातूंत थंयच्या कांय लोकांनी बदल सांगल्यात। म्युझियमाची डायरेक्टर राधा भावेन वचून पुतळो पळयलो। पुतळो लोकांक मानवतलो असोच आसूंक जाय, तिणें पुतळ्याचेर कांय बदल करूंक सांगल्यात। म्हज्या सारक्यान कितें सांगलें तरी सुद्दां जे लोक त्या पुतळ्याक पळयतले तांकां तो आवडटा, एक्सेप्टेड आसा जाल्यार तो लावन उपयोग, नाल्यार कसलो तरी चेहरो आमचेर लागलो अशें फिलींग येवंक जायना। हां, तर त्या दृश्टीन म्हाका तरी दिसता की म्हणजे ताजे बाकी बॉडी किंवा हे सगळें व्यवस्थीत आसा, पण चेहऱ्याच्या एक्सप्रेशनाक आनी कितें तरी वेगळें जाय आशिल्लें। अर्थात सकयलो पुतळो पळयला तातूंतय डिफेक्ट्स आसात, पण तेन्ना ते तुमी एक्सेप्ट केले, फुडें वचले। म्हणजे आतां ते त्या वेळार तुमी लोक आशिल्ले अशें न्ही, पण तेन्ना मान्य जालें। परत कितें आसता, आर्टिस्टा कडेन आपले कशें रिलेशन आसा त्या प्रमाणे खुबश्यो गजाली जातात। म्हणजे हांगा कितें ताका म्हणजे गुन्हेगार ठरोवपाची गरज ना, कारण ताणें बी म्हणून त्या टायमार कोणाक तरी दाखोवन ते करत आयला, पूण म्हज्या दृश्टीन तो परफेक्ट ना पुतळो। आणि त्यांनी कितें स्टडी केला ते हांवें सारकें पळयलां। तुम्ही आजय तुम्ही सारको तो आनी तेजे लागीं लावन फोटो काडले। त्यांनी कशें टेक्चर दवरला आनी सारकें म्हणजे त्यांनी कोट खंयचे घालतले, पॅन्ट कशा स्टाईलची आसतली काय हे हेजेर सगळें केलां की त्या स्टाईल हेजेर तेजेर टेक्चर कशें आसता। कारण एकदम कोट किंवा पॅन्ट एकदम सुळसुळीत एकदम झगझगीत केन्नाच आसना, ताका फोल्ड आसता। आतां आमी हो टी शर्ट घातला, एकाच तरेचे टेक्चर, प्रत्येकान ज्या तरेचे कॉटन कपडे घालता ताका एक तरेचें टेक्चर आसता। पॅन्टीक टेक्चर सेपरेट दवरला, कोटाक सेपरेट दवरला, फोल्ड हे आसता। हे सगळे स्टडी करूनच ते काम केलें। फाटले 8 दीस जाले हळदोण्या मतदारसंघात लोकांचे उदकाक हाल। उबाळेचे दीस, तातूंत भुरग्यांच्यो एग्जामी। हळदोण्या पीएससीत सुद्दां उदक ना। पीएससीच्या बाथरुमांत वचपाक सुद्दां लोक घरा कडल्यान उदकाच्यो बाटल्यो घेवन येतात। उदक सारकें येना म्हूण हायवे ब्लॉक करतले म्हूण हळदोणेचो बीजेपीचोच आमदार ग्लेन उलयला। सीएम खंय कितें करता तें करूं। म्हाजें नांव भरत नागेश बांदोडकर। म्हाका आतां 5 दीस जाले हांगसर आहा, तो हॉस्पिटलांत उदकाचो थेंब ना। आतां कितें संडासाक वयतले सुद्दां जाल्यार संडासान उदीक ना। आतां घरा कडसून बाटल्यो भरून भरून हाडून हांव आतां हांगासर यूज करता। संडासान वयतले मुतलो सुद्दां जाल्यार उदीक ते हे करपाक जाय, उदीक ना थंय। हे मंत्री येतात, फक्त मतां मारात जालें, आनी निवडून येयले म्हणटच पळय बसून ना ते। आतां इतले लोकांची आतां हे लोकांची बरी सेवा करूंक जाय म्हणून हे हॉस्पिटल आतां हें केलां। Residents of Nashnala, last 8 days we are not getting a single drop of water. Old people are suffering, SSC exams are going on, they are suffering. योग उदकाचो योग थेंबो पासून ना। मात्री रातचे 2-3 भायर रावता तांक्यो भरपाक, कित्याक तेज प्रेशर ना, वयर तांकेचें उदक चडना। लोकांक सारकोच प्रॉब्लम जाता, आख्खे मयड्या पिड्या सगळ्याक, आनी ते येता आनी सारके टायमार 7 सोडटा, ते बी मातशें सोडटा। लोकांक उदीक कांयच पावना, कितें हो प्रॉब्लम कांयच नासलो मयड्या, सदांच उदीक आसतालें। आनी पळय कित्याक लागून ते मुद्दम हें करता ते पर्सनली, तेच ती पायपलायन फुटली म्हणून ताका लागून उदक बंद केलें। 2 दीस लोक बंद घेतले, परत सेम हें केलां तेणी, डे टायम उदीक चालू आसल्यार ते सुद्दां बंद केलां। This information that he's telling his juniors that anyone touches that आणि हे आसा पळय ते वाल आसा तो सस्पेंड करतलो। हे कित्याक चल्लो म्हण काय सोचलो म्हाका। After the CM Manoj Bhai Parrikar being after his intervention, still the things are being like this. So today the bureaucrats are doing what they want to do, and my people are suffering over there. My full conscience of without water, what can one do? See, all of them have come, they're all desperate, they've come to my house, they've come to my office, but still no action has been taken. I really don't know what is going on with the water department and why they're doing this. That is a deliberate attempt or what? I don't know. The people are all agitated. They are saying we'll block the highway. We are going to block the highway. We are going to block the highway, National Highway 17. Let CM do what he has to do. We are not bothered. PWDचो एई सांगता ते प्रमाण फुडले 2 म्हयने उदका पुरवण मातशी कमी आसतली। No problem, kind of problem only that we are curtailed to 12 hours.
12 hours, daytime. It was giving night time, no? Now we have changed to daytime. So but it should be with full pressure. With the full pressure. Yeah, full now pressure. Their problem is solved. So we have curtail. For time being we have curtail. So that everybody should get water. That Anjuna, that Shivoli and all that area we are not getting water. So they also, by doing this, they also will get water. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. गोयच्या मुखेल शारांनी सकाळच्या वेळार भितर सरतना दिसतात त्यो मायग्रंट कामगारांच्यो झुंड्यो तांची संख्या दिसान दीस वाडटा. मडगांवां नगरपालिकेच्या भायर दिसपट्टे हे चित्र. ते येतात नगरपालिकेच्या गार्डनांत बसतात, जेवतात, न्हिदतात. काम मेळसर तांचो होच कार्यक्रम. तांकां विचारपी कोण ना. मडगांवकारांक ह्यो गजाली सोसना जाल्यात. हे मडगांव पालिकेच्या भायले नित्याचे चित्र. शेकड्यांनी कामगार हांगा येवन काम मेळटले काय म्हूण वाट पळयतात. पूण काम मेळसर ते पालिके भायर गार्डनांत बसतात, न्हिदतात. च्या पाणी सगळें थंयच. सकाळ फुडें कांय जाण जेवनूय भायर सरतात. एकल्यान तर थंय चक्क धंदो सुरू केला. गाडी पार्क करूंक दिना हांगसर. गाडये कडेन येता आनी बुड्डी घालता. फाटल्यान कोणी येता दुमकून धक्को मारला कोणा अरेंजमेंट ड्रायव्हरांक गाडयांक कळ्ळें. ते इतली गर्दी करता हांगसरले खंयचे काडपाक जाय. हांगा भयंकर चलता हांगा चड जाता सगळे आख्खें लूट करता. 9 पर्यंत आसता हांगसर कळ्ळें. आनी कोणी तेजें हें घेना. आमी कितले फावटी कंप्लेन सुद्दी हांवें दिली म्युन्सिपाल्टीक. कोणीच कांय कॅर करना. हांगा आमी ह्या आयलँडाचेर पळयतात की एक रेस्टॉरंट घातिल्लो आसा आनी हांगा जेवण सर्व करून जेवण विकतात फॉर मायग्रंट लेबर जे आसा तांकां. आनी हे पळोवपाक गेल्यार सामकें हे आयलँड जो आसा एक ट्रॅफीक आयलँड प्रायवेट मेंटेन करतात. एक प्रायवेट पार्टी मेंटेन करतात. सांगपा म्हणल्यार म्युन्सिपाल्टीक मडगांवच्या ब्युटिफिकेशना बाबतींत 0 कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आनी जेन्ना प्रायवेट एक एजन्सी बरे भाशेन मेंटेन करता तेवूय ताका प्रोटेक्शन दिवपाक शकना म्युन्सिपाल्टी म्हळ्यार एकदम लॉजिची गजाल. आनी सेकेंडली इवन जेन्ना हे हांगा चलता जाल्यार कितले त्रास जाता ओनराक खबर आहा जो मेंटेन करता. जेवण उडयता थिंगा मागीर सुणी येवन ते आख्खे लॉनूच पितात आनी आख्खे आयलँडूच डिस्ट्रॉय करून उडयतात. मेंटेन हांव करता. कंप्लेन तेंपार दिला ते जेवण जेवताय ते भजी उडयताय ते सगळे चोय फोटो घेवताय आनी ते मुय येताय आनी न्हिदताय म्हणजे झाडांचेर देऊन न्हिदताय. एवरी 2 months हांव चेंज होती झाडां. प्लस हांवें ओरल ते सोड रिटर्न कंप्लेन दिला विथ द फोटोज फॉर द CO एंड डॉरिसा पर्सनली दिला कंप्लेन. डॉरीस वयल्यार कितें सांगता ना ते सकाळीं करताय न्हू आमच्यान सदां मनीस दवरून जाताय. आमळे तुमी सकाळीं अशें तरी आमगे गोंयकारांक कितें जाल्यार सकाळीं ना राती कोते बीन उबाताय मुगो आनी आमकां हेंकां कोण विचारपाक कोण नाका मेंटेनन्स सारको जालें जाल्यार तुमी तरी म्हाका विचारपा येताय. वतना मात उश्टे आनी बाकीच्यो गजाली थंयच वाऱ्यार साडून चल्ले. मागीर थंय सुण्यांचें राज्य. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. घेवया एक ब्रेक.